आयची ग्रामसभा सामकी बरी आसून भोंवून जाली आनी काही मेन थाराव आमी हांगसर घेतलेले आसा मेन म्हणजे आमच्यो कमिटी काडनाशिल्ल्यो आसून आमी दोनूच BDC जावं आनी आमचे दोन तीन कमिटी काडलेल्यो आनी बाकीच्यो ज्यो कमिटी आसा त्यो सगळे आमी पंच मेंबरूच आशिल्ली पूण ह्या ग्रामसभेक आमी 20 ज्यो कमिटी आसा त्यो काडपाक लागून थारावलें. कितली काडली कमिटी? आज आमी 4 कितें मेन ठराव बीन जालें कितें? मेन तर आमच्या कमिटीनूच आमी उलयलें आतां आनी तेणी खंयचें कितें तें कमिटीन कितें आसा तें करपाचें लोकांनी सजेशन दिलां आमकां कोणाक कारापूर प्रॉब्लम जाता गांवांत कितें जें आसा तें आमचें हेल्थ सेंटर तें आमकां आमचें तिस्कार आसा धवळे एरियेंतलें तेजेर आमी उलयलें आनी तें आमकां आमची शाळा जी खाली आसा धवळे तेतून हाडपाचें सजेशन दिल्लें आसा आनी आज तशें व्हडलेंशें अशें कांय ना फक्त एक कमिटीचेरूच आमी सगळीं उलयलें आनी ज्यो 3-4 कमिटी आमी काडल्या आनी तेंचेर पळय कमिटी मार्फत कितें करपाचें तें लोकांनी सजेशन दिल्लें आसा. कॅटलाचेर आमी ऑर्गनायजेशन फॉर पीपल एंड एनिमल वेलफेरा कडेन टायअप केल्लें आसा थ्रू एनिमल हजबंड्री आनी आमकां ऑर्डर आयिल्ली आसा. आतां आमी तो प्रोसेस फुडें व्हरतले आनी स्ट्रे कॅटल जीं आसा तीं व्हरपाक चालू करतले नेक्स्ट वीक. बिफोर दॅट जे कोणाली गोरवां आसा ते सगळे फार्मराक आमी आपयतले परत रिक्षे भोंवन येतले आनी अवेर करतले की बाबा स्ट्रे अशी कॅटल सोडनाका तेजे बरोबर कोण तरी रावा नाजाल्यार बांदून दवरा अदरवायज ती स्ट्रे कॅटल वील बी लिफ्टेड. सो एक स्ट्रे डॉग्सांचो प्रश्न येयल्लो स्ट्रे डॉग्साचो बरोच हें आसा ते बरोबर आमी ते पिपल्स फॉर एनिमला बरोबर टायअप चालू आसा. थोडेशे कितें तरी डिफरन्स ऑफ एमावंट स्टरलायजेशन ते सेटल करपाचें आसा. तें जालें की म्हाजे हिशोबान 1 म्हयने भितर आमी तेंय काम करतले.